नमस्कार. नाट्य सर्ती ह्यो गोंयकार नाट्य कलाकारांचो एकदम जिव्हाळ्याचो विशय. एकदा सर्ती सुरू जाल्यो नाट्य सर्ती काय गोंयचे नाट्य कलाकार खंयच्या ना खंयच्या तरी ग्रुपा कडेन संबंदीत असतात आनी ते मागीर फुडले 1-2 म्हयने जे तालमीचे आसा तेतूर ते अगदी एकदम गुंग जाल्ले असतात. तर ह्यो सगळ्यो नाट्य सर्ती गेल्याच आठवड्यान सोंपल्या. कोंकणी नाट्य सर्त ही ह्या वर्साची निमणी नाट्य सर्त आसली. ह्या नाट्य सर्तीचे जैतिवंत दिग्दर्शक आज आमचे बरोबर आसात. सुशांत नायक आसा जेच्या मुक्ती ह्या नाटकाक ह्या सर्तीन पयलें इनाम मेळ्ळें. निलेश महाले आसा ज्याच्या नाटकाक ह्या नाट्य सर्तीन तिसरें इनाम मेळ्ळें. आमी वैभव कवळेकराकय आफयल्लो ज्याच्या नाटकाक दुसरें इनाम फावो जाल्लें, पण तेज्या वैयक्तीक कांय कारणां खातीर तो येवंक हांगा पावलो ना. आज आमी ह्या नाट्य सर्तींच्या निमतान ह्या दिग्दर्शकां कडेन भासाभास करतले, जाणून घेतले की हो नाट्य सर्तींचो जी प्रक्रिया आसता ती नेमकी कितें आसता. कित्याक निलेश किंवा सुशांत हे दोगूय खूब अनुभवी अशे नाट्य दिग्दर्शक. तेंच्यांनी खूब वर्सां नाटकान काम केलां. स्पर्धेच्या नाटकांनी तेंच्यांनी खूब इनामां जोडल्यात. हांव पयलो प्रश्न सुशांताक विचारता. सुशांत, तूं जेन्ना नाटक बसोवपाक घेता तेन्ना सुरवात कशी आसता? सगळ्यात पयलीं सर आतां ही स्पर्धा सोंपल्या ऑलरेडी. तेन्ना ही स्पर्धा सोंपताच फुडल्या वर्साच्या स्पर्धेचो विचार ऑलरेडी तकलेन आसता की कितें काडूं येता. त्या निमतान स्पर्धा सोंपना फुडें सोमते स्क्रिप्टी वाचप म्हण किंवा कितें पळयलां कितें जें आमच्या लोकल भाशेन किंवा हांगा आमकां संबंदीत जर तो विशय आसा जाल्यार तें नाटक हांगा येवं येता काय कितें हाचो विचार पयलीं प्रामुख्यान जाता. आनी अशें करून एक 4-5 स्क्रिप्टी शॉर्टलिस्ट करून आमी आमचो जो ग्रूप आसा नागेश महालक्ष्मी, जाका हालीं सातत्यान एक 3-4 वर्सां हांव दिग्दर्शीत करता नाटकां तांची, तर ह्या तांच्या थोड्या जाळवणदारां कडेन थोड्यो स्क्रिप्टी आमी पास करतात. ते थोड्यो तांणी वाचिल्ल्यो स्क्रिप्टी म्हाका दिता आनी अशे तरेन एक देवाण घेवाण जावन एक 2-3 स्क्रिप्टी आमी शॉर्टलिस्ट करता. तातूंतल्यान एक स्क्रिप्टीची आमी निवड करता जी आमकां दिसता की ह्या वर्सा करची. सो अशा तरेन स्पर्धेचो म्हणजे किंवा फुडल्या वर्साचो स्पर्धेचो विशय कितें आसतलो स्क्रिप्टीचो किंवा नाटक खंयचें आमी निवडटले हाजो विचार आमी पयलींच्यानूच चालू जाता. सो ऑलमोस्ट 1 वर्स पयलीं हें सुरू जाता अशें म्हणपाचें आसता. ओके निलेश, निलेशाकूय सेम प्रश्न विचारपाक सोदता. निलेश, तुजो ह्या बाबतीन अनुभव कितें? तूं कशी निवड करता? हांव नवीन स्क्रिप्टी वाचता आनी असो खूब पयलीं असो हांव सोदपाच्या भानगडीन पडना चडसो. पण सतत वाचत आसता तेन्ना जर म्हाका खंयचे आवडलेले आसात जाल्यार हांव ते अशे एक वेगळे दवरता किंवा हे खंय तरी तकलेन दवरता की केन्ना तरी करूंक जाय. आनी जर मेळोंकूच ना, नवीन कितें म्हाका मेळोंकूच ना जाल्यार खूब पयलीं केन्ना तरी वाचलेलें आसता किंवा तें म्हाका आवडलेली आसता स्क्रिप्ट, ताचेर हांव फोकस करता आनी ती मागीर ट्रान्सलेट करपाचो प्रयत्न करता किंवा कोणाक तरी ट्रान्सलेट करपाक दिता आनी ताचेर हांव त्या वर्साची पुरती नाटक बसयता. पण जर तेतूंतल्या तेतून म्हाका जर नवीन स्क्रिप्ट जर बरी मेळ्ळी तर हांव ती करता. अशें न्हू की पयलींचेच ओल्ड स्क्रिप्टीच करता. पण ह्या फावटी म्हाका हांवें 4-5 स्क्रिप्ट वाचल्या पळय नवीन सुद्दां. एक नवीन एकट्याक बरोवपाक लायली ती सुद्दां वाचल्या. ताचे 1 अंक जाल्या उपरांत म्हाका तितले तो आवडूंक ना. म्हणून मागीर हांवें जी पयलीं हांव स्टुडंट आसतना एक स्क्रिप्ट वाचलेली किंवा हांवें एक रोल केल्लो ती म्हाका म्हणजे एवम इंद्रजीत ती म्हाका पयलीं पासून मनान आसली केन्ना तरी परत एकदां करपाची आनी त्या खातीर हांवें ह्या वर्सा त्याचीच निवड केली. आतां तुमी प्रक्रिया नाटका बद्दलची सांगतना सगळ्यान पयलीं स्क्रिप्टीचो विचार करता अशें सांगलें, स्क्रिप्ट निवडटा अशें सांगलें. स्क्रिप्ट ही सगळ्यान म्हत्वाची आनी तुमी जाणा की ह्या नाट्य सर्तीन ह्या अख्ख्या वर्साच्याच नाट्य सर्तीन हांव म्हणटा की मराठी नाट्य सर्तीन सुद्दां किंवा कोंकणी नाट्य सर्तीन सुद्दां ओरिजिनल स्क्रिप्ट गोंयांत खूपच कमी आमकां दिसता.
एक दोनच अशें आसता, खुबश्यो संहिता ह्यो अनुवादीत किंवा रुपांतरीत अश्योच आसता. तर अशें कित्याक जाता? आमकां नवीन स्क्रिप्ट, नवीन आशय आसलेलो, नवीन विशय आसलेलो अशी स्क्रिप्ट आमी बरोवपाच्या बाबतींत आमी खूब फाटीं आसा काय कितें? तुमी आतां खूब म्हत्वाचे दिग्दर्शक गोंयचे की सातत्यान काम करता आनी बरें काम करता. तुमची नाटकां पळोवपाक लोक येतात. म्हणजे ओके, आतां सुशांत नायकाचें आज नाटक आसा किंवा निलेशाचें नाटक आसा, हें पळोवपाक लोक येता. तर हे लोक येता हेचो फायदो घेवन तुमी एक म्हणजे वेगळो एक्सपेरिमेंट करपाचो आनी नवीन स्क्रिप्ट करपाची अशें तुमी कित्याक ठरयना किंवा ठरोवपाक कितें आडमेळी येता? म्हज्या मतान सर एक्चुली आमी नवें नाटक जेन्ना करपाचो विचार येता पळय न्ही, की पयलो विशय आसता मनान की नवेंच कितें तरी घेवपाक जाय, कोणाक नाका. जर नवें कितें मेळटा जाल्यार नाका अशें कांय संबंद ना, किंवा पोन्नेच कितें तरी बरे गाजिल्ल्यो स्क्रिप्टीज आमी हांगा हाडटले, तो एक भाग मनान आसता की एक बरें नाटक आमच्या लोकल भाशेन जावपाक जाय. पूण त्याच बरोबर जर स्टँडर्ड त्याच लेवलचें आमकां आमच्या मातयेंतलें जर कितें मेळटा आनी ताचो नवो प्रयोग करपाक मेळटा, तो विशय जर आमकां भायर व्हरपाक मेळटा जाल्यार अवश्य जाय. पूण फाटले 2-3 वर्सां किंवा ताच्या पयलीं पसून जेन्ना स्क्रिप्ट सोदतात किंवा लेखक सोदतात तेन्ना अशें जाणवलां की नवे लेखक आमकां झप करून मेळनात, आनी मेळ्ळे जाल्यार तांचे कडल्यान त्या वेळान स्क्रिप्ट कंप्लीट करून आमकां मेळटा जर अशी ना. आनी जर ती स्क्रिप्ट मेळ्ळी जाल्यार सामकी मनाक भावता अशी ना. सो ताजेर काम चालू आसा आनी हो खूब व्हडलो विशय आसा एक्चुली की नवे कोंकणी लेखक तयार जावपाक जाय. आज आमकां जर मेजपाक गेले जाल्यार बोटाचेर मेजपाक इतले लेखक पसून आमचे कडेन सद्या ना, म्हणजे जे सातत्यान काम करतात. म्हणजे आमी जेन्ना कोंकणी लेखक किंवा गोंयचो लेखक म्हणटा, पुंडलीक बाब म्हणटा आनी थांबता खंय तरी, त्या उपरांत मे बी आमचो दत्ताराम भैया साहब आंबोळकर किंवा वजरीकर सर आसा, आनी त्या उपरांत आतां खंय तरी दिपराज किंवा गौतम हे नव्यान बरोवपाक लागल्या. पूण म्हाका दिसता एक मदीं एक बरीच व्हडली पोकळी तयार जाल्ली, जातून बरे नवे लेखक तयार जावंक ना. सो हाजेर आमकां खरेंच सिरियसली विचार करपाक जाय. एकांकिका कल्चर आमचो कंप्लीट बंद जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसता ती जी चळवळ आशिल्ली तातूंत इवन नारायण बरोवंक लागलो, एकांकिकेन बरोवंक लागलो, पूण आज ताणें तो एक अनुवादीत करपाक लागला. नवे सद्या काय नाटक ताचें आयिल्ले दिसना. सो अशा तरेन एकांकिका चळवळ म्हाका दिसता सुरू करपाची सिरियसली गव्हर्मेंटान किंवा बाकीचे जे मोठ्यो संस्था आसा हांणी ताचेर विचार करपाची गरज आसा की आमी एकांकिका परत चालू करतले. एक वेगळो माहोल तातूंतल्यान क्रिएट जातलो आनी बऱ्यो संहिता थंयच्यान मेळपाक लागतल्यो आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता आमचे नवे नाट्यलेखक तयार जावपाचे चान्सीस चड आसा अशें म्हाका दिसता. निलेश, तुका हेजेर कितें उलोवपाक जाय? कितें हो विशय सारको म्हत्वाचो की संहिता. आनी जेन्ना सुशांत म्हणटा की नवे लेखक बरयना, पण आमी जेन्ना संहिते कडेन पळयतात तेन्ना आमी फक्त शब्दांचेर विश्वास दवरता काय? आमकां शब्द आसलेल्योच संहिता आमकां जाय पडटा काय? एक दिग्दर्शक म्हणून हांव म्हणजे अशेंय जाणा आनी खूब जाणांक हांवें पळयलां सुद्दां, म्हणजे जेन्ना ते विद्यार्थी आसले, शिकताले, थिएटरान आसले तेन्ना आशय घेवनच, एक विशय घेवनच तेंच्यांनी कितें क्रिएट केल्लें आसा म्हणजे जवळ जवळ अशें खूब जाणांनी केलां. तर अशें करपाकय आमकां शक्य ना काय? एक आनी आमी खुबशीं नाटकां पळयता आतां. आमी स्पर्धेची ही गोंयची जर नाटकां सोडली जाल्यार आमी म्हणजे सेरेंडिपिटीक बी जाता ती नाटकां जर पळयलीं आमी जाल्यार ती नाटकां प्रचंड वेगळी आसता आनी ती शब्दाचेर भर दिना. तर एकंदर दृश्य, आशय आनी मेजून थोडे शब्द हे सगळ्यांचो वापर करून ते कितें तरी क्रिएट करता, एक नवीन तयार करता. हें आमकां शक्य ना काय निलेश? शक्य ना अशें हांव म्हणना. पण जशें सुशांतान सांगलें की नवे संहिता, नवे रायटर्स जर वेगवेगळ्या विशयांचेर एक्सप्रेस करिना तो पर्यंत आमी तांचे घेवंक पावना. आनी कशें आसा, फक्त बरयलें म्हण जायना, ताच्या त्या विशया बद्दल टोटल ताका कितें मांडपाक जाय ते खंयच्या फॉर्मान मांडटा म्हण, खंयच्या स्टायलीन मांडटा. शब्दांचे तुमी म्हणटा तशे शब्द स्व नासल्यार जाता, पण तो विचार जो मांडप आसा पळय तो त्या ताकतीचो विचार आसा जाल्यार ती म्हाका करीन दिसता. नाजाल्यार ती म्हाका ती दिसना. कारण आमी आयज जे थिएटर आसा, भारताचें थिएटर म्हण, वर्ल्ड थिएटर चल्लां, ते ज्या पद्दतीन एक्सप्रेस करतात
ते आमचे रायटर एक्सप्रेस करिना काय ना एकदां पण हांव म्हणटा की रायटराचेरच कित्याक भर दिवप. फॉर एग्जाम्पल तुवें एकदां केल्लें म्हणजे प्रयोग सांजाक एक प्रयोग केल्लो, हांव खूब म्हणजे हांव अजुनूय हें म्हणना की तो बरो किंवा वायट हेचेर हांव उलयना, पण तुवें प्रयोग केल्लो पेंटिंगाचेर, तर हें अशा तरेचे प्रयोग स्पर्धेक करप म्हणजे धोकादायक म्हणून करना तुमी काय म्हणजे की स्पर्धेचे निकश वेगळे असता आणि थंय म्हणजे बक्षीस हें एक टार्गेट असता म्हणून करना तुमी? जावं शकता, हो सुद्धा एक पैलू किंवा एक भाग असा ना म्हणू शकना. कारण एक आमी आतां जी स्पर्धा करता पळय ती एक असो म्हणजे तो स्ट्रक्चर तो फ्रेम आसा ती ऑलमोस्ट 60-70 ह्या काळान जी स्टार्ट केल्ली त्या तेतून आजून आमी विचार करता, म्हणजे जजींग पॉयंट ऑफ व्यू म्हणया तेका. सो तेका लागून जे नाटककार नाटक घेवन येता ते सुद्धा शेवटाक प्रायज विचार एक्सप्रेशन आसाच, पण तो असो कॉन्सेप्ट आसता. सो आमकां थंय सुद्धा थोडोसो बदल करचो पडटलो असो म्हाका दिसता. जर आतां असो विचार मांडपाक जाय आमकां वेगवेगळो, जाल्यार तो स्पर्धेचो स्ट्रक्चर आसा पळय तेतून एकदम म्हणना हांव, पण तेतून थोडो बदल करून आमकां नवे पिढयेक किंवा नवे रायटरांक भितर इन करपा खातीर कितें तरी करचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. हांव स्पर्धा सोडून दी म्हणटा. समजा आतां स्पर्धा सोडली, स्पर्धेचो स्ट्रक्चर जसो आसा तसो आसूं न्ही, कित्याक ती कोण तरी एक संस्था ऑर्गनायज करता, त्या संस्थेचो भाग जालो, धर कला अकादमी किंवा आनी कोण एक ऑर्गनायज करता आनी करता. पण त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरी कडेन अशें म्हणजे जर आमी स्ट्रक्चर तोडपाचीच जर भाशा करता जाल्यार ते स्ट्रक्चर तोडपा खातीर दुसरे जागे आसा काय ना, काय तेय बी जागे आमचे कडेन ना अशें तुमकां दिसता? सुशांत, तुका म्हणजे स्पेस म्हणजे वेगळ्या स्पेसीन आमचे म्हणजे जें कितें आपल्याक मांडपाक जाय तें कित्याक वेगळ्या स्पेसीन भुरग्यांक धाडलें काय ती अभिव्यक्ती तेची वेगळी जावं शकता, दिग्दर्शकाची अभिव्यक्ती वेगळी जावं शकता, तेकाय वेगळेंच कितें सुचूं शकता. आनी परतें आज आमी खूब लेखकाचेर अवलंबून आसा, जशें आतां सगळी कडेन तशें उरूंक ना, पण आमी आसा अजुनूय, आनी ते खुबशे स्पर्धे खातीर आसा अशें म्हाका दिसता. तर असो कितें जागो आसा अशें तुका दिसता आनी थंय कितें करप पॉसिबल आसा, शक्य आसा? आसा सर, पूण म्हाका कितें दिसता की आमी गोंयचे खुबशे नाटककार आसा पळय हे स्पर्धेच्या तंत्रान घुस्पून उरल्या. आमी एक्सप्लोर करपाक पावना किंवा करपाक सोदना अशें म्हणुया. आमचो एक देवादेन आमकां दिल्लो एक प्रयोग सांज हो एक बरो उपक्रम थंय चल्ला. थंय असले तरेचे प्रयोग आमी जाल्ले पळयतात. जशें निलेश भाईनूच एक प्रयोग केल्लो पेंटिंगाचेर. हांवें थंय एक ट्राय केल्लो काळोख हें करपाक. काळोख जी तेंडुलकराची एक स्क्रिप्ट आसा ती हांवें करपाचो थंय वेगळ्या तरेन प्रयत्न केल्लो. म्हणटकच म्हाका दिसता की अशे थोडे आनीक प्लॅटफॉर्म्स आमी सोदचे पडटले, आमी स्वता क्रिएट करचे पडटले, जेणे करून आमकां वेगळ्या तरेन थंय एक्सप्रेस करपाक मेळटलें. सो गोंयचे नाटककार जे आसा किंवा नाट्य दिग्दर्शक जे आसा ते आमी खुबशे स्पर्धे कडेन कनेक्टेड आसा आनी स्पर्धा हेंच आमचें विश्व जाल्लें आसा आनी आमी तातूंतच सातत्यान ती कॅल्कुलेशन्स थंय कितें करूं येता. सो स्पर्धे कडेन आमी चड कनेक्टेड आशिल्ल्या कारणान आमी भायर एक्सप्लोर करूंक पावना अशें म्हाका दिसता. सो आमकां एक प्रयोग सांज सारकेलो एक वेगळो प्लॅटफॉर्म आसा ज्या जाग्यार आमी जागोय चेंज करूं शकता, आमी फॉर्मेट चेंज करूं शकता, थंय जाय तसले प्रयोग करूं शकता. जसो निलेश भाईन तुमीच थंय उल्लेख केलो की एका पेंटिंगाचेर ताणें एक सगळें प्रोडक्शन उबें केलें. हांवें एक वेगळ्या तरेचो एक ट्राय केल्लो थंय काळोख ही जी नभोनाट्य म्हणून तेंडुलकरान बरयल्लें मराठीन तें आमी थंय प्रेजेंट केलें. तातूंत आमी ताजो फूल काळखानूच ती प्रेजेंट केली आनी विदावट एसी विदावट हें तो लोकांक तो एक वेगळो अनुभव. सो हें आमकां स्पर्धेक करप डिफिकल्ट जाता बिकॉज ऑफ सम कॅल्कुलेशन्स म्हणुया आमी. बट अशे तरेचे थोडे आनीक प्लॅटफॉर्म्स आमी क्रिएट करचे पडटले. आमी दुसऱ्यांचेर अवलंबून रावूं शकना. 2-3 एक थिएटर फिल्मिंगो आसा जे आपआपले एक स्पेस क्रिएट करून परफॉर्म करतात. सो कौतूक ह्या संस्थेंचें. अशें आमी कितें तरी वेगळे वेगळे जर परफॉर्म केले तांचें एक डम इंडिकेशन हो एक शब्द नासतना ते एक चली परफॉर्म करता एक वरभर आनी ते दोळे अक्षरशः ते काडपाक दिना. सो अशा तरेचे खुबशे अजून नवे प्रयोग नवे तंत्र घेवन आमी सातत्यान देंवपाक जाय अशें म्हाका दिसता, जेणे करून आमचें गोंयचें नाटक एक वैश्वीक लेवलचेर वेगळ्या तरेन आमी घेवन वतले. स्पर्धाचे भायर एक कितें तरी विश्व आसा ते आमी एक्सप्लोर अजून करपाक जाय जे आमी करूंक पावना गोंयकार. एक थोडे 2-3 जाण मानलेले किंवा तज्ञ दिग्दर्शक सोडले जाल्यार आमी थंय पावनात किंवा आमकां ते रूच ना ती रूच लावप गरजेची आसा अशें म्हाका दिसता. आतां नाट्य सर्तीच्या निमतान ह्या कार्यावळीन आमी निलेश आनी सुशांत हांचे कडल्यान आमच्यो मर्यादा जाणून घेता. आमी आमचो फोर्सूय आमकां समजत आसा. आमी थोडो वेळ विसव घेवया
आमी परते रोखडेच येतात. नाट्य सर्तीच्या निमतान ह्या कार्यावळीन आमी आयकतात निलेश आनी सुशांत हांचे नाटक सादरीकरणा बद्दलचे विचार. पण आमचें चडशें उलोवप जालां नाट्य सर्तींच्या संदर्भांतूच. आनी आमी आतां वेगवेगळे जागे, वेगवेगळे स्पेस, वेगवेगळे अवकाश सोदपाच्या प्रयत्ना बद्दल उलयताले की आमी हें खंय खंय करूं शकता. आमचे कडेन भरभक्कम अशी हौशी रंगभुमी आसा आनी तेची परंपरा खूब खूब वर्सां फाटल्या पर्यंत वयता. आनी ह्या रंगभुमीक प्रेक्षकय आसात. जो प्रेक्षक आतां ह्या हालींच्या काळान मातसो पयसावता कित्याक थंय सादरीकरणां सारकीं जायना. आनी तेजो फायदो वेगवेगळ्या तरेच्या नाटकांनी थंय घेतलेलो आसा की विनोदी नाटकां किंवा थोडी खूब बरी विनोदी नाटकां सुद्दां हांवें पळयल्या, पण ती खूबच थोडी पळयल्या. पण बरीचशीं नाटकां तितून आशयाच्या बाबतीन, विशयाच्या बाबतीन ती खूबच फाटीं आसता आनी तें एक थिल्लर प्रकारचें कितें तरी मनोरंजन आसता अशें आमी आमच्या अनुभवाक येयलां. तर हो जागो परत बऱ्या नाटकां कडेन सिरियस विशय घेवन तो जागो तुमच्या सारक्या दिग्दर्शकांक तो परत अवेलेबल जावं शकना. तो म्हाका तुमकां दोगांकूय विचारलेलो हो प्रश्न. म्हाका अशें दिसता की जावं शकता. हांव एवरी इयर ऑलमोस्ट 10 ते 12 हौशी रंगमंचाचेर नाटकां बसयता. आमच्या गांवांत म्हण, आमच्या शेजारच्या गांवांत म्हण. तातूंत हांव खूब फावटी एक असो हो जो थिएटराचो डिसिप्लीन हाडपाचो जो पयलो भाग जो आसा तो हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. आनी वेगळ्या वेगळ्या विशयाची नाटकां थंय सुद्दां हांव परफॉर्म करता. लायक लास्ट इयर हांवें अंधायूक सुद्दां केलें थंय आनी ताका बरो म्हणजे सुंदर ऑडियन्सूय आशिल्लो आनी सुंदर रिस्पॉन्स आयलो. थोड्या लोकांक जरी कळोंक ना, म्हणजे आमी अशें म्हणू शकना की एका दिसान सगळ्या लोकांक सगळे फॉर्म कळटलें आनी काय ना. पण आमकां तांकां वेगळे वेगळे विशय किंवा वेगवेगळो फॉर्म्स, वेगळे प्रेजेंटेशन आमी तांच्या मुखार दवरूंक जाय ऑडियन्साच्या मुखार. तेन्नाच तांकां ते वेगळे किंवा ते कळपाक लागतले स्लो हळू अशें म्हाका दिसता. सो त्या हातून हांवें अंधायूक जो म्हजो एक्सपिरियन्स तुमकां सांगता की स्टेजीस हाडूंक नाशिल्ले आमी आनी म्हजे कडेन कितें आसलें पळय ते सगळे लायले आनी वेगळेच पद्दतीचे कपडे. लोक म्हणटा अरे आजून कांय स्टेज लावंक ना, फाटल्यान लोक उलयता, कुसबूस चालू आशिल्लो. आनी आमी मागीर सडनली पयलो एकच फ्रंट कर्टन लायलो आनी आमी सुरू केलें आनी लोक पूर्ण नाटक सोंपसर रावले. आनी मागीर येवन म्हाका खूब जाणांनी बऱ्या पद्दतीन बरो रिएक्शन्स तेचे आयकुपाक मेळ्ळे की अरे खूब बेस्ट जालें, कळोंक ना थोडे मदीं पण आमकां बरें दिसपाक बरें दिसलें. सो जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. आनी हांव ज्या जाग्यार म्हाका करपाक संद मेळटा थंय हांव करता. एकदां कितें जाता की तांच्यांनीच संहिता निवडलेली आसता आनी जेन्ना ते संहिता निवड सांगतात किंवा म्हाका कास्टींग कर म्हणून सांगता किंवा तेन्ना हांव अशे वेगवेगळे विशयाचे वेगळे एक्सपेरिमेंटल प्लेज हांव थंय करपाचो प्रयत्न करता. सुशांत, तुजो अनुभव? म्हजो अनुभव सर हौशी नाटका बद्दल असो आसा की हांव काम करता. म्हणजे सुरवातूय हांवें हौशी हाजे वयल्यानूच केल्ली आनी अजून हांव थंय म्हाका जेन्ना वेळ मेळटा हांव मुद्दम वता आनी थंय काम आसता म्हजें चालू. कारण म्हजें अशें मत आसा की एक साद्यांतलो सादो कलाकार बसून तुमकां नवें कितें तरी शिकोवन वता. फॉर एग्जाम्पल हौशी रंगमाचेर काम करतना जी सहजता आमकां पळोवंक मेळटा पळय तो बऱ्यांतलो बरो रियलिस्टीक एक्टर हांगा आमकां ह्या स्टेजीर येवन दिवंक शकना. कारण ताका पडलेलंच ना. तो आपले डायलॉग सोंपल्यार तो वचून विंगेन आयकता डायलॉग आनी ज्या बिंदास तो भोंवता पळय ती सहजता हांव केन्ना केन्ना चिंतता की आमचे कडेन येतली काय म्हणून ह्या स्पर्धात्मक किंवा दुसऱ्या तरेची जी आमी रंगभूमी पॅरल रंगभूमी म्हणटा ताजेर. बट म्हाका दिसता की थंय काम करतना ऑफकोर्स हांव चिंतता की चेंजीस थोड्यो जावपाक जाय, बऱ्यो संहिता थंय येवपाक जाय. पूण आमी थंय हेंय लक्षांत धरपाक जाय की थंय जेन्ना आमी काम करतात हौशी रंगमाचेर तेन्ना आमकां खूब एक्स्ट्रा डिफिकल्टीजांक फेस करचें पडटा. फॉर एग्जाम्पल ते म्हणटा की ना कला अकादमीन नाटक करप कठीण. म्हाका दिसता की कला अकादमीन नाटक करप सोंपें
किंवा ऑडिटोरियमान नाटक करप सोंपें, थंय नाटक करप व्हेरी डिफिकल्ट. बरोबर. कारण थंय हांगा स्टेज आसा आनी सायडीकूच कितें तरी गडगडो चालू आसता. आनी जेन्ना हांव कमर्शियल किंवा सेमी कमर्शियल नाटकां खूब केल्लीं आसा, ताका लागून म्हाका जाणवता की तूं नाटक करता वयर आनी सकयल कोण तरी जेवण घेवन बसल्या किंवा वाडप चालू आसा आनी त्या हातूंतल्यान तुका तें नाटक पावोवपाक जाय. सो थंय आमी चिंतता की अंधायूग सारकेलें हांव घेवन वचपाची म्हाका थंय खरेंच हांव चिंततलो की हें करूं काय नाका थंय. बट हांव ऑफकोर्स चिंतता की जी सामान्य नाटकां आसा किंवा ताज्या परस एक 4 बोटां जरी तांकां वयर हाडलें मातशें जाल्यार पसून खूब जालें. पण तू सुशांत सांगता ते म्हणजे जी थंय परिस्थिती आसा ती सगळी गृहीत धरून फक्त डिसिप्लीन किंवा बदल हो फक्त रंगमंचाचेर हाडपाचो ना, तर प्रेक्षकां भितरूय हाडपाचो आसा. बरोबर की प्रेक्षकांकय कळपाक जाय हें कितें तरी वेगळ्या डिसिप्लिनान येयल्लें सादरीकरण. बरोबर. ताका एक वेगळी तरेची शिस्त आसा. म्हणजे हांगा आमी जेवण घेवन बसपाक आमकां तें बरोबर जावचें ना. बरोबर. की आमी थंय वेवस्थीत बसोन वेवस्थीत पळोवंक जाय. जशें म्हणजे आनी ती शिस्त म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या गांवांनी आसा. कित्याक समजा थंय दशावतारी नाटक जर जाता जाल्यार लोक अशा वेगळ्या स्पेसान ते पळयता. बरोबर. ऑफकोर्स ते म्हणटा की दशावतारी ती मायंडसेट करून येयल्ले आसता की आमकां दशावतारी पळोवंक जाय म्हणून. पण मागीर जर लोकांचो आतां मायंडसेट थोडोसो बदलून की ह्याच देवळाच्या स्पेसीन जंय काल दशावतारी जाले थंय आज आमकां करपाक दी, जाल्यार ते कशें शक्य आहा हेच्या बद्दल आमी विचार करपाकच जाय. बरोबर. कित्याक पण खूबदां कितें जाता की ना तो दशावतारीन तो जो स्पेस आसा तो एक धार्मीक कारणां खातीर वापरल्या सारको जाता आनी ह्या नाटकांनी सामाजीक नाटकांक तो जागो न्हू की अशें कितें तरी एक म्हणजे त्या महाजन देवळांच्या महाजनाच्या मनानूय आसतलें किंवा आणि नाटक करता त्यांच्या मनानूय आसतलें. पण हो स्पेस आसा. करेक्ट. आसा आनी तो वापरूंक मेळटा आनी लोकांक डिसिप्लीन म्हाका दिसता गोंयच्या आसा. तें नाटक अशें पळोवंक जाय. हालींच्या काळांत ते सगळेच म्हणजे बरेचश्यो गजाली विस्कळीत जाल्या आनी ते त्या म्हणून सगळे जाण गृहीत धरता ओके नाटक आसा गांवांत चला या म्हणजे. पण सिरियस तरेन नाटक पळोवपी लोक गांवांत आसा ते हांवें पळयल्या ते जाणटे म्हणजे अशें. आनी तुमकां तर म्हाज्या पेक्षा चड अनुभव आसा. तर ह्या सगळ्या गजाली भितर म्हणजे नाट्य सर्तीची नाटकां आनी मागीर हो स्पेस आतां प्रयोग सांजाच्या बद्दल तुवें सुद्दां उलयलें की तो एक स्पेस. पण अशे स्पेस आतां सरकारी पातळीचेर खूब स्पेस तयार करप हें आमकां शक्य ना. ते खूब रवींद्र भवनां जावं शकता पण खूब अशे वेगवेगळे मांड तयार करप मांड तयार करप. कित्याक तिरसाक केतन जाधवान एक बरो गोमंतका खातीरच आमच्या एक सुंदर एक लेख बरयल्लो. तो म्हणटा की ते रवींद्र भवन बांदता ते बरें आसा पण मांडय वेगवेगळे तयार करा थंय परफॉर्मन्सीस जावनी. असो शाबलो गांवकर नांवाचो जो जे एक कलाकार आसा तेणी एक आपल्या अंगणानूच नाटक अशी एक संकल्पना हाडल्या. बरोबर. तर अंगणात नाटक जावं शकता खूब. आणि आमचो लोक कितें की 50 ते 60 लोक म्हटल्यार आमी खूब जाले म्हणटा प्रयोग सांजा. ते 50-60 लोक सिरियस नाटक पळोवपी गांवांत नासतले आसतले. सो तेंचो म्हणजे त्या 50-60 लोकां खातीर आमी कित्याक करपाचें न्हू. सो असोय विचार आमचो येवंक जाय. आतां प्रश्न परतो उरता की मांडटले कितें आमी. सगळ्या गोंयच्या नाट्य क्षेत्राक पडलेलो हो म्हत्वाचो प्रश्न की आमी मांडटले कितें थंय. तर हे मांडटले कितें हेच्या बद्दल तुमचे कडेन कितें उपाय आसा? ना सर ताजेर अभ्यास करचो पडटलो की आमचे विशय मातयेंतले कितें आसा आनी कितें घेवन आमी तांचे कडेन वचूं शकता. ऑफकोर्स तेच आमी तातूंचो उल्लेख केल्लो की थिएटर फ्लेमिंगो हे जे काम करतात तातूंत तो शाबलोय आसा केतनूय आसा प्रियंका आसा. हे एक खरेंच तांणी आपली एक पॅरलल स्टेज तयार केल्या आनी ही सगळी चौकट तोडून ती थंय चल्ली आनी त्या लेवलचेर ती काम करतात. खरेंच उल्लेखनीय असो तांचो वावर आसा. आनी केन्ना केन्ना आमकांच आमची अशी दिसता की आमी त्या लेवलचेर वचून काम करपाक जाय आनी थंय आमी कमी पडटात खरें सांगपाचें म्हणल्यार. सो म्हाका दिसता की एक्सप्लोर करपाक जाय. आतां म्हाका एक आमचे साईश देशपांडे खूब व्हडले नाटककार दिग्गज अशे ते सदांच म्हाका एक 3-4 वर्सां पयलीं सांगिल्लें पुरो आतां स्पर्धा बंद कर आनी वच आतां फेस्टिवल्स ट्राय कर. सो म्हाका दिसता की खरेंच वेळ आयला की वेगळे कितें तरी ट्राय करपाक जाय. प्रायोगीक कितें तरी खऱ्या अर्थान प्रायोगीक कितें तरी करपाक जाय अशें दिसता. सुशांत तूं म्हणटा तेन्ना एक बरें दिसता म्हणजे खरें करपाक जाय. तूं निलेश तुका कितें दिसता? म्हाका अशें दिसता की आमी जे आमच्या कडेन ऑलरेडी जे प्लॅटफॉर्म आसात पळय तातूंत आमी सातत्यान काम करता तातूंतय काम करपाकच जाय. प्रयोग सांज सारकी एक बरो प्लॅटफॉर्म जो आसा
तो एक्चुली आसा पण तो त्या लेवलाचो अजून एक्सप्लोर जावंक ना असो दिसता. म्हणजे खूब आसा काम करपाक. आमी प्लॅटफॉर्म सोदच्या परस ऑलरेडी जो प्लॅटफॉर्म आसा तातूंत आनीकूय करूंक जाय आनी पॅरलली आनीक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करपाक जाय. प्लॅटफॉर्म खूब क्रिएट करूंक जाता. अशे खुबश्या लोकांनी इवन आर्टिस्टांनी सुद्दां आपापल्या गॅलरीन सुद्दां शोज करपाचे अशे प्लॅटफॉर्म क्रिएट केल्ले ना न्हू, पण ते सातत्यान दवरूंक जाय. म्हणजे आमी एकदां करतले आनी आमी केले रे थंय अशें जायना तें. सो शोध प्रवास काम करपाची जी पॅशन आसा पळय ते प्लॅटफॉर्मान ही जे ऑलरेडी आमच्या कडेन आसा, म्हणजे आमी हौशी रंगमंच म्हणया, कमर्शियल म्हणया, तातूंत काम करूंकूच जाय ना न्हू. तातूंतय करून आमकां थोडे चेंजीस तातूंतय करपाकूच जाय. स्पर्धेनूय आमकां थोडो चेंज करूंक जाय. हो जो आमी म्हणटा सुशांत सर म्हणटालो की तो फ्रेम आसा तितून भायर येवंकूय जाय. प्रयोग सारक्या प्लॅटफॉर्म आहा तेचो आनीक बऱ्या पद्दतींनी वापर आमी करूंक जाय आनी त्या बरोबर आमी नवीन नवीन प्लॅटफॉर्म्स तयार करपाक जाय ना न्हू. आनी अशे सगळे थोडे जे संस्था जे फेमस संस्था आहात किंवा खूब काम केल्ले संस्था तेंच्यांनी सुद्दां एकठांय येवन आनीक प्लॅटफॉर्म तयार जर केले जाल्यार नव्या भुरग्यांकूय मेळटलें म्हणून आनी आमकांय थंय काम करपाक मेळटलें किंवा आमीय करूंक ना. म्हणजे आमी दुसऱ्याक कोण करतले आनी अशें ना की आपुणूय तयार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कदाचित अशें जालां आसतलें की स्पर्धा जितके तुमकां नांव दिता किंवा आनी कितें आउटकम दिता किंवा वेगवेगळ्या तरेचे म्हणजे बक्षिसांची खैरात आसता तशें किंवा बाकीचे लोक नोंद घेता तशें ह्या सगळ्या प्लॅटफॉर्माची घेयना म्हणून कदाचित हें सगळें आसतलें जालां आसतलें. पयशाचो एक भाग सोडून दिया, पण जर नोंद घेता वेवस्थीत आनी ते जाता अशें दिसलें जाल्यार म्हाका दिसता की वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म किंवा वेगवेगळे कडेन करपाक लोक तयार जातले ना अशें ना. कित्याक सगळ्यांक पयशे बक्षिसांचे पयशा खातीर कोण करना, पण जर ताका रिकग्निशन मेळटा, एक्नॉलेज जाता तेजें काम जाल्यार त्या जाग्यार सुद्दां ते जावं शकता अशें म्हाका वैयक्तीकरित्या दिसता. आणि म्हणजे आणि पण आमच्या मिडियान सुद्दां म्हणजे नाटकाक फक्त स्पर्धेकच म्हत्व दिलां, बऱ्याचशा गोष्टीक तेंच्यांनी म्हत्व दिवंक ना आनी ते केन्ना ते कवर सुद्दां करना. पण ही बी गरज आसा की तेजे खातीरूय आमी प्रयत्न करपाक जाय त्या मिडियमा कडेन वचपाक. ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवपा सारकें खूब आसा, पण आनी आमकां जर प्रत्येकाक म्हणजे तुमकांय दिसता आमचे असले खूब जाण आसतले तांकांय दिसता आसतलें की आतां आनी खंय तरी नाटक करपाक जाय. कित्याक हांवें आमच्या मयूर मयेकराक उलयतना आयकलां की सर स्पर्धा सोंपल्या आतां कितें तरी परते दुसरें तरी कितें करया. सतत तांकां नाटकान रावपाक जाय अशें तांकां जागे जाय आसता, वेळ जाय आसता, प्लॅटफॉर्म जाय आसता, अशें खूब जाण आसतले. हेचेर उलोवपा सारकें खूब आसा, पण म्हाका दिसता ह्या सगळ्या आमची ही आज आमी एक मर्यादा आमी उलोवन दाखयल्या. ह्या मर्यादांचेर विचार आमकां करचोच पडटलो, फुडें वयचेच पडटलें. पण आनी उलोवपा सारकें खूब आसा तरी पण आमचे कडेन हांगा वेळ ना, तर ही जी भासाभास आसा ती आमी हांगा सोंपोवया. तुमी गोमंतक टीव्हीच्या स्टुडियोन येयले, तुमचे विचार सांगले म्हणून निलेश तुजे आणि सुशांत तुजे दोगांचे खूब आभार मानता आणि तुमचे सगळ्यांचे खूब आभार मानून हो कार्यक्रम आमी हांगा सोंपयता.